postpone unstart LAQ number 35 to the next session. Icon Gangna to the LAQ number 35 unstart to next session. मुझे 36 सर. तो दूसरो. Yes. On कर बाबूश. ऑन हा तो दुसरो ए ऑन कर. साइडीचो रा तू बंद केलं परत. ना रे. Yes, स्क्रीन आजूय चलना. मेड इन चायना ते. झालं. Speaker sir, I may be permitted to replace the reply to unstart LAQ number 150. बिकॉज एक आज सुरवातेक उल्लेख करपाक सोदता की एक एकदम गंभीर इशू जो इशू कालच्या दिसाक बाब किशोर नायकान हायलायट केलो गोवन वार्ताचे आज आयलो with regards to the suo motu taken by the High Court with regards to basically Director of Panchayat has circulated and this order about construction of houses जे काणकोणच्या भागांत दारबंदराच्या भागांत बिचोलीच्या भागांत सांगेच्या भागांत केपेच्या भागांत पेडणेच्या भागांत एनी 75% ऑफ द पीपल विल बी अफेक्टेड. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इशू. आनी जेन्ना आज डायरेक्टर ऑफ पंचायत has circulated this, asked the secretary to identify these houses. आज गोंयकारां गेली ही घरां वचपाक शकताय आनी सरकार हेजेर कांय स्टेटमेंट हेमी केलें ना. भायले मनशाक कायदे हाडटा अंडर 17 हे ते एक मिनट मुखेलमंत्री एक मिनट हो डिस्कस जावपाक जायो. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेजेर चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट करपाक जायो. दिस इज हाऊजीज ऑफ द पीपल. डिस्कस जावपाक जाय तेणी कॉलिंग अटेन्शन घालपाक जाय. स्पेशल वराच्या टायमाक रेज करता त्याच्या पण एक मुख्यमंत्री बाब दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. आय थिंक यू शुड मेक अ स्टेटमेंट वेदर यू विल मेक इट टुमॉरो और वेन पीपल दिस इज पीपल्स इशू. स्पीकर सर हांव ते सर्क्युलर पळयता डिटेलान हायकोर्टाची ऑर्डरूय वता आनी ताका परत एकदा हांव स्टेटमेंट करता म्हणून सांगता. ना लोक भियेले येवपाची गरज दुसरो आनी एक कालच्या दिसाक एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर जे आमी बारीकशे BSCचे जेन्ना उलयल्ले आनी तुवें उल्लेख केलो की खंय इंडिया जालो ना तो रिपोर्ट घालो ना आतां म्हाका खबर ना केसो एडवायजर तुका एडवायज करता. दिस इज द रिपोर्ट ऑफ सेकंड रिपोर्ट ऑफ 23. इन दीस माय लेटर इज मेन्शन. यू चेक दीस. तुम्ही म्हण आते हुंय जायना प्रथा आम्ही आजसन पयली जाऊ इचोय तुवें दिलोली आहा लेटर तुजे अंडर दिलो आहा कित प्रथा ना म्हणटा स्पीकर सर. स्पीकर सर हे डिपार्टमेंट चलता काय चलना. 23 इचो लेटर ऑफ हे आहा गायलो आहा अटॅच केला तुगेली सिग्नेचर आहा हे म्हाका खबर ना स्पीकर सर. जे तुम मंत्री बिंत्री जावपाक सोदता हे मेन हिंगा इम्पॉर्टंट इशू हो. हे हाऊस सारको चलना जाल्यार मागीर मुखार कितें करपाचें. त्या बिझनेस एडवायजरी कमिटी तूं विशय रेज करता पूण तो विशय हांगा येवपाची आवश्यकता ना. तुवें काल स्टेटमेंट केलो लेटर ऑफ डिसेंट इन 23 स्टार्ट क्वेश्चन जी तारोलकर येस हां सांग. Unstart question number 36, Honorable Speaker. एक Honorable Speaker, unstart question LAQ number. ना दुसरो आमी कॉलिंग अटेन्शन बराबर घायल्लो आनी इट वॉज डेटेड टुडे. एक कॉलिंग अटेन्शन आमी घेतलोलो विथ रिगार्ड्स टू अक्षय पत्र आनी हे 5 जाणांन सायन मारली. हांवें आनी एक कॉलिंग अटेन्शन फाल्यां दिसाक घायिल्लें. त्या फाल्यां दिसा आज कितको लिस्ट जाले हे फाल्यां दिसाचे आयचे दिसाचे कितें लिस्ट जालें आता अजून फाल्यां दीस असेंब्ली आयजूच बोवाळ कित्याक. ना हे Honorable Speaker, just स्पीकर सर येस विजय सर देसाई वन मिनिट बेंजी एक मिनिट. स्पीकर सर एक मिनिट जीत जेन्ना 6 जाण एक कॉलिंग अटेन्शन घालतात तातूंत एक कितें तरी अर्थ आसता. हे कॉलिंग अटेन्शन इज अ सिरियस इशू. तातूंत लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सायन मारला ताजी सेपरेटली तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन चूज करप हे तुमचे एक मिनिट लेजिस्लेचर सेक्रेटरीची मिसगायड तुमकां करता ना. स्पीकर सर एक सांगता तुमकां 6 जाणांक जेन्ना एक वस्त इम्पॉर्टंट लागता आनी ती इम्पॉर्टंट एक मिनिट चीफ मिनिस्टराच्या उलोवंक जायना हातून. आय एम एड्रेसिंग द स्पीकर. ऑनरेबल स्पीकर सर ह्याचेर तुमी डिसिजन घेवंक जाय. अक्षय पात्रा येता सेल्फ हेल्प ग्रुप गोंयकार आसात गोंयच्यो बायल्यो
त्यो पांयार उबो रावच्यो म्हणून मनोहर पर्रीकारांनी स्कीम हाडिल्ली ती जर तुम्ही मारूंक सोदता स्पीकर सर ना हे आजूच घेवंक जाय तुम्ही कित्याक आज आमी घाला हे काल घाल्ले आमी तुम्ही आज कशी हे करतात मारियो मिरान कसो इम्पॉर्टंट जालो तुमकां आज ओवर अक्षय पात्रा सांगा तुम्ही म्हाका मारियो मिरानाक हांव मानता पूण अक्षय पात्रा येवन गोंयचे बायलांचे पोट मारप हे तुमकां इम्पॉर्टंट दिसता मागीर हे कॉलिंग अटेंडन्स चेंज करा आणि ते घ्या जी तालुकर ना स्पीकर सर ते घ्या कॅन्सल करा आणि घ्या क्वेश्चनवर जावपाक दियात तुमकां प्रत्येकाच्याच दिल्ले घ्या न्ही तुम्ही. क्वेश्चन बाबान रुलिंग दिया रुलिंग दिवंक जाय रुलिंग तालुकर स्टार क्वेश्चन अरे बाबान ते बरें रुलिंग दिया हाजेर पॉइंटर क्वेश्चन बाबान स्पीकर सर हे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुजन तुमचे स्पीकर सर तुझा क्वेश्चन मेन्शन कर क्वेश्चन नाही स्पीकर सर जी तालुका तुझा स्टार क्वेश्चन बाबान स्पीकर सर आय मे बी परमिटेड टू आस्क क्वेश्चन 1A. येस आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट येस स्पीकर सर हांगासर म्हाका रिप्लाय जे दिला ते म्हाका दिसता गेले 3 वर्सां ह्याच रिप्लाय येतात. अरे बाबा न्हू फाल्यां पर्यंत असेंब्ली आसा फाल्यां पर्यंत असेंब्ली आसा फाल्यां पर्यंत असेंब्ली आसा हांव सांग तुका Speaker, sir. फाल्यां पळयता म्हणटा तुका स्पीकर सर येस AMC इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर ह्यो तुवें जाग्यार बसा 2016 जागो एक्वायर केल्लो. फाल्यां घाला जाग्यार वच बसा फाल्यां घाला जाग्यार वच बसात जाग्यार वच बसा चांगले मरे स्पीकरान जाग्यार वच बसात आनी क्वेश्चन काडले स्पीकरान सांगले मरे तुमकां वेंजी यो रे. कित्याक बेश्टे हे करता वेंजी वेंजे तुका MGP आपयता तो वेंजी यो येस कितें जाला स्टार क्वेश्चन बाबान सी आय कॉल स्टार क्वेश्चन येस 1A. Answer was not given to me. It's not a confidential document. स्पीकर सर कितें करेक्शन करून हांव दिवपाक लायता तेजे आन्सर क्वेश्चन नंबर अनस्टार्ट क्वेश्चन LAQ 36 36, please. Thank you. जी तालुकर तुझा प्रश्न No, he said he's giving it. 1A. येस ओके खंयचे स्पीकर सर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर ह्यो तुवें गांवान 2016 हो जागो थंयसर एक्वायर केल्लो आनी थंयसरले फार्मर्स जे आसले थंयसर काजी करताले तांकां न कळटा तो एक्वायर जाल्लो आनी ते खूब प्रोटेस्ट बीन जाल्लो तरी पूण सरकारान तो प्रोजेक्ट 2017 सुरवात केलो. स्पीकर सर 2017 ह्यो सुरवात करून आयज 8 वर्सां जाली आनी 8 वर्सांनी आयज तो येदो व्हडल्या प्रोजेक्टाक रोड कनेक्टिविटी ना आनी म्हाका दिसता सुकेकुर्णा टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगासर रोड ह्यो प्रपोज केल्लो आनी एवरी टायम जेन्ना एक्विजिशनाक वयता तेन्ना खंय ना खंय कोण ना कोण लिटिगेशन हे चालूच उरलेलें आहा ताका लागून तो पेंडींग आहा. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आहा हेचो स्टेटस कितें आहा कित्याक गेली 8 वर्सां आमी हेच आन्सर्स आयकतात की बाबा गांवच्यान बारीक रोड आहात आनी एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा. सो म्हाका हेचो स्टेटस जाय बाबा खंय मेरेन पावला आनी कितें जालां तें. स्पीकर सर 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाज्या अंतर्गत हाज्या खातीर जवळपास आमी 93,960 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हणजे 2.47 किलोमिटर लेंथ हो प्रपोज्ड रोड आसा. भितरले 80% लँड एक्विजिशन जे आसा पळय न्ही हें कंप्लीट जालां. 20% लँड एक्विजिशनाचो कन्सेंट अजून मेळपाचो उरला. स्पीकर सर दोनदा त्या लँड ओनरा कडेन हांवेनूय मिटींग घेतला. ऑनरेबल MLA बाबजी तारोलकर म्हाका खबर आसा की 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो पेडण्या तालुक्या खातीर तसोच इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा कारण सरकारा खातीरूय बी तो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रोजेक्ट आमकां दिल्या उपरांत म्हणजे फाटल्या कंटिन्युअसली 6 वर्सांक हांवूय फॉलोअप करता. ऑलमोस्ट थंयसर 14 जाणांक सुमार प्लॉट अलॉटमेंटूय जाल्या. इवन दो थंयसले जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ते बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. फक्त कनेक्टिविटी खातीरूच प्रॉब्लेम जाता कारण सरकाराक कितेंय करून ह्या 6 म्हयन्याच्या भितर तो रोड जो रोड कनेक्टींग रोड आसा पळय वीच इज 4 लेन रोड फ्रॉम द NH 66 टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो कंप्लीट करपा खातीर आयजूय सकाळी स्पीकर सर म्हणजे ऑनरेबल MLAन इनिशिएटिव्ह घेतलात पण हांवूय पर्सनल त्या लँड ओनरा कडेन उलयलां आनी तेणी कन्सेंट दिता म्हणून सांगलां. एके वाटेंतल्यान कन्सेंट आनी उरलेलो लँड एक्विजिशन म्हणजे येता त्या एप्रील म्हयन्यांत
आमी हेजे टेंडरूय फ्लोट करता आनी पावसांतले 2-3 म्हयने जे आसा पळय न्ही हो बेजीक रस्तो तयार करपाक मेळटलो म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत रोड हो टेंटेटिवली करचो अशी आमची अपेक्षा आसा आनी तो जातलो अशें हांव हें बाळगितां. स्पीकर सर, दुसरो प्रश्न इतलो था रोड कनेक्टिविटी आता एश्युअर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केला की तो रोड एप्रील मेरेन म्हणजे मंथ ऑफ मे टेंडरूय फ्लोट करता म्हणून खरेंच धन्यवाद तेंचे. पूण हे करता आसतना आनी एक नजरेक हाडूंक सोदता तेंचे की थंयसर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स जे रेडी आहात फॉर एक्झाम्पल स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक तो एंटायर कंप्लीट आहा. थंयसर फायर स्टेशन फूल बिल्डिंग 1.5 वरां जाले कंप्लीट जाल्ले आहा. पुलीस आउटपोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. थंय हेल्थ सेंटर आहा, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लो आहा, सबस्टेशन जाले ते आतां 1-1.5 वरांच कंप्लीट जाले. आनी जे जर ते आयज फंक्शनींग जायना जाल्यार परत तेका तुमी मेंटेनन्साक परत हे करता. ते बेगिनात बेगीन म्हाका एश्युरन्स जाय की बेगिनात बेगीन ते थंय इमिजिएटली ते सुरवात करून तुमी कमेंट्स करतले म्हणून. स्पीकर सर, हांव 2M इलेक्ट्रॉनीक सिटी हो प्रोजेक्ट आमच्या ITच्या अंडर आसा. ITची जे चेअरमॅनूय हांगासर आसा. हांव एकदां पर्सनली थंय विजीट करून अलॉंग विथ आवर IT मिनिस्टर IT आनी इलेक्ट्रॉनीक मिनिस्टर पेडण्यातले दोनूय आमदार विजीट करून थंयसर आमकां जर फायर स्टेशन शिफ्ट करपाक जाताच कारण आमचे आसलेले फायर स्टेशनूय बी तशें थंय जाता जाल्यार थंय शिफ्ट करता आनी थंयसरलें स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हें येता त्या जुनांतल्यान म्हणजे एड्युकेशनल इयर जेन्नाच्यान सुरू जाता तेन्ना थंयसर जाका स्किलिंग करपा खातीर जो आमी कन्सेप्ट स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणजे थंयसर एक 2-3 कंपनी ऑलरेडी रेडी जाल्यात तांकां लागपी ह्युमन रिसोर्स मॅनपावर जी जायी पळय न्ही ताजें स्किलिंग आमी ह्या जुनांतल्यानूच सुरू करता. म्हणजे 1 वर्स आमकां ट्रेन केल्या उपरांत सुरू जायना फुडें ते ह्युमन मॅनपावर जो आसा ताका यूज करपाक जातलो म्हणून स्कील डेव्हलपमेंटचें सेंटर ह्या जुनाक सुरू करता. फायर स्टेशन जाल्यार शिफ्ट करता हांव रिगार्डींग आमचे थंयसले सब सेंटर जे हेल्थाचे आनी पुलीस स्टेशन ताजो पयलीं एकदां पळोवन रिक्वायरमेंट एसली कितें आसा हें पळोवन ताज्या उपरांत आमी युटिलायज करता. बट बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा थंय क्रिएट केलो हो यूज करप हें गरजेचें आसा आनी तेजी कनेक्टिविटी जी आसा पळय न्ही ही कनेक्टिविटी मात 100% मी आता त्या 6 महिन्याच्या भितर आम्ही कंप्लीट करतो. स्पीकर सर, लास्ट क्वेश्चन. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटलं की कनेक्टिविटी सगळी जातली म्हणून मे म्हयन्यात टेंडर फ्लोट जातलो. पूण आनी एक रिक्वेस्ट आहा थंयच्यान आमी ऑलरेडी EMC टू IDC अर्द किलोमिटर डिस्टन्स आहा ऑलरेडी PWD डिपार्टमेंटाक घेवन प्लॅन बीन सगळें रेडी केला. जर सुक्याकूण धारगळ टू EMC आनी EMC टू IDC जाय मागीर डायरेक्ट ते हॉस्पिटला कडेन रोड भायर सरता. आयज कितें जाता सगळे रोड मोपा एअरपोर्टाच्यान टॅक्सीज बीन आहा ते बारीक गांवांतल्यान वयतात. ह्यो जर बायपास कनेक्ट जायत थंयसर 1/2 किलोमिटरचो स्ट्रेच ऑलरेडी प्लॅन बीन सगळो सबमीट केलो. सो ती जर कनेक्टिविटी जायत जाल्यार कोस्टल बेल्टार टुरिस्ट येतात तांकांय बरें पडटलें, इंडस्ट्रींकूय बरें पडटा आनी IDC जे एक्सपान्शन आहा म्हाका दिसता 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आनीक डेव्हलप करपाचें. आयज IDC सुद्दां फुडें सरना. खंय खंय थोडे फॅक्टरीज बंद पडलेले, कंपनीज बंद पडलेल्या. आयज ह्यो रोड जाय तो कनेक्ट जायत जाल्यार म्हाका दिसता IDC ग्रो जातली आनी न्यू सेकंड फेज आहा ती डेव्हलप. इतलेच रिक्वेस्ट आहा की तो सोमतो ते ह्या प्रोजेक्टान हे करपाक कवर करपाक. स्पीकर सर हांव म्हजे PWD डिपार्टमेंटाक व्हेरीफाय करपाक लायता आनी जर लँड एक्वायर केल्लो आसत किंवा लँड आमच्या पोजिशनार आसत आनी ताजो फायदो जर आमकां 2M इलेक्ट्रॉनीक सिटींग अलॉंग विथ द IDC हाज्या खातीरूय जाता आनी तो टुरिजमा खातीरूय बी जर कोस्टल बेल्टाक टुरिस्ट डायरेक्टली हायवेंतल्यान वचपा खातीर उपयोगी जातलो आसत अगेन मोपा विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग टू दॅट रोड हायवेंतल्यान तर तेजो सगळ्याच फायदो हो पुराय पेडणेकारांक त्या भागांत रावपी म्हणजे मांद्रे आनी पेडणे मतदारसंघातल्या लोकांच्या बरोबर टुरिस्ट IDC 2M इलेक्ट्रॉनीक सिटी इन्क्लुडींग द हॉस्पिटलाची कनेक्टिविटी वाडटली. तेंय आमकां इनॉग्रेट करपाचें जाता तितले बेगीन. ओके रेडी ते हॉस्पिटलाच्या इनॉग्रेशनची डेट एकदा फायनलायज करा IDCच्या बरोबर ते इनॉग्रेट करपाक आनी लोकांक मुवमेंट थंयसरलो फास्ट ट्रॅक जावपाक शकता. तर आमी त्या PWDक तूंय जाय जाल्यार फॉलोअप कर. ओके प्रवीणाकूय बरोबर घे आनी फॉलोअप कर म्हणजे जाता तितके बेगीन जातले. श्री निलेश काब्राल. So I just wanted a clarification. Beyond the proposal of land acquisition for construction of approach road to Electronic City is submitted to the office of the Deputy Collector Penne. And Sian replied to the Speaker said the construction of approach road to NH 66 to Electronic City at 2A will be considered being the economic importance. The land acquisition is submitted to the office of the Deputy Collector Penne. The PW has initiated the detailed project report for the construction of 4-lane road and will be submitted to MORT. मोर्ताच्या जर दिवपाक जाय स्पीकर सर तर मोर्ता अंडर एक्विजिशन करपाक मेळटा. सो आय जस्ट वॉन्टेड क्लॅरिफिकेशन वेदर मोर्त विल डू दिस 4-lane रोड और वेदर PWD विल डू द 4-lane रोड. मॉर्थ विल डू दिस PWD. बट डेप्युटी कलेक्टर कितें एक्विजिशन करपाक तर बिकॉज सर तांच्यांनी आमकां लँड एक्विजिशन करून दी म्हटलां
तर तेच म्हणटा लँड एक्विजिशन जर करता स्पीकर सर जाल्यार कन्सेंट म्हाका करपाक मेवलें कन्सेंट जर 100% जायना लँड एक्विजिशन करून दिल्याशिवाय ते प्रोजेक्ट घेवचो ना त्याच्यात लँड ओन्ली एक्विजिशन कन्स्ट्रक्शनाक मोत करतले हय लँड एक्विजिशन करून आमी दितले पेमेंट ते करतले बरें स्पीकर येस स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन टू स्पीकर सर एक म्हणजे म्हाका जेन्ना आन्सर आमी वाचताले त्या वेळार मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिला की इट आफ्टर work order work would be completed within 18 months after the work order. And now what Bab Kabral Bab has pointed out, you have not mentioned, now this is something that we are hearing for so many years this is being coming. What is the date of completion of this land acquisition, date of completion of your DPR, whether this project, when you will submit to Ministry of Road Transport, तुम्ही project work order झालमुटरी 18 महिन्यान हे जातले म्हणून सांगिला आन्सरा प्रमाणे, but when is this completion, whether it will happen in this term. आणि एक जेन्ना हे प्रश्न बिकॉज सर एकलो फार्मर अमरनाथ नायक म्हणून तेगेली जागा थिंगा गेलोली हा इन विरनोडा विलेज 8,600 स्क्वेअर मीटर तुम्ही टायमा एकवाय जावना ती आनी एकलो आहलो त्या वेळार हे एक्विजिशन जालो त्या वेळार स्पीकर सर 450 तेगी झाड रूख मारले आनी ते फकत 40,000 मेळ्ळे हेंय मातशें चोय कित्याक हे सारको इम्पॉर्टंट थिंगाचो तो तेगे जमीन गेल्या अँड इनजस्टीस हॅज बीन डन 46,000 रुपीज वॉज गिवन आनी हे कंप्लीशन केन्ना जालें तें सांग स्पीकर सर तेजो जर कोणी आसता जाल्यार आमचो लँड एक्विजिशन ऑफिसर आहा ताका मेळचो तेणी पळोवपा लायता पण आमी जाता तितके बेगीन लँड एक्विजिशन जशें म्हटलां तशें 20% लँड एक्वायर करता जेणी एनओसी दिवपाची उरली तो एग्री जाला ताणें दिली जर आसत जाल्यार आमकां एप्रील म्हयन्यान लँड एक्विजिशनचो प्रोसेस सोंपतलो देन वील स्टार्ट द फर्दर प्रोसेस स्टार्ट क्वेश्चन टू प्रवीण शेट I may be permitted to ask question number 2A. 2A तू एक कोणाचो Speaker, sir, answer as per service. येस Speaker sir, हांवें जो प्रश्न विचारलो तो आसा whether the government is aware that Bunkarial Act provided better protection to the Bunkars in respect to eviction from the dwelling houses and granting them right to purchase the same. If so, the present status of the Bunkarial cases. Speaker, sir. Speaker, sir, there is been clear direction to the revenue from the revenue department to all the mamladars. As far as the limit adjournments to 3 per case scheduled hearing for every 10 days. Designate special mamladas to exclusively handle Munkarial cases. Conduct hearing on Saturdays for fast disposal. Prioritize cases pending for over 3 years to day-to-day hearing. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. Then again, there were additional 1,800 odd cases. Which are going on. Since there is no sunset clause, because cases keep on coming. Speaker sir, हो जो कायदो जाला 1975 प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेक्शन या कायद्या अंतर्गत जे आमचे बुणकार भाव आसा संबंद गोंयभर ते आज त्रस्त जाल्ले आसा. स्पीकर सर, भाटकाराच्या भयान काही लोक आमच्या घराचे मेंटेनन्स करूं शकना. काही लोकांक लायट ना, लोड ना, अशाच कंडिशनांत ते रावतात. वचपाक एक्सेस रोड ना. म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाचेर खात्री आहा, अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तशेंच ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर, आमचें सरकार एक बरो कायदो ह्या सगळ्या लोकांक प्रोटेक्शन करपाक लागून हाडटलो अशी म्हाका खात्री आहा. स्पीकर सर, हांव मागता स्पीकर सर की आमच्याच सरकारान जो कायदो आयज 50 वर्सां जाली, 1975 जो कायदो जालो, तो कायदो सुदारीत करून सगळ्या मुणकारांक एकदम असो एक हक्क दिवपाक, त्यांच्या घराचो तांकां रायट दिवपाक
किंवा नवें घर बांदपाक लागून जो तांकां रायट दिवपाक जाय ते जागेचो रायट दिवपाक जाय अशा तरेचो एक कायदो हाडप हे स्पीकर सर आयज गरजेचें आहा. म्हाका खात्री आसा आमचें सरकार येणाऱ्या फुडल्या अधिवेशनाक हो कायदो हाडपाक सक्षम आसतलें. स्पीकर सर म्हाजो दुसरो क्वेश्चन आसलो की वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ मुणकार in the state are facing problems from their badkars in respect to water connection, electricity connection, house repair, maintenance, road exit, sump tank or any overhead tanks installation, erection of bathroom, toilet, septic tank, soak pit, etc. हे सगळे करपाक लागून स्पीकर सर जे डिफिकल्टीज जाता तेजेर जो कायदो आसा पण तो कायदो इम्प्लिमेंटान सारको येना स्पीकर सर. म्हणून एक सुधारीत कायदो हाडपाक जाय. हेजेर सरकाराचें कितें नियंत्रण आसतलें हें मातशें आन्सर दिवचें स्पीकर सर. Speaker sir, the Goa Munkar Act 1975 is a comprehensive legislation enacted to give better protection to the Munkarials against eviction from a dwelling house and to grant them rights to purchase their houses. Section 6 of the Act focuses on the right of Munkar to enjoy supply of water and power and customary easement. This section ensures that Munkar can continue to enjoy basic amenities and rights without undue interference. If a Munkarial electricity, water supply or easement is disrupted, he has 6 months to seek a redress from the Mamladar, who after conducting an inquiry may pass an appropriate order for restoration. If a Munkar fears that a Badkar might act against provisions, he can seek an injunction from the Mamladar to prevent such actions. Speaker sir, we have enough sections as far as the Munkar Act is concerned to protect the right of the Munkars. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान जे उत्तर दिलें हे कायद्याच्या आधाराचेर दिल्लें आहा. पण आज स्पीकर सर सांगपाक सोदता की हे कायदो आमच्या गरीब मुणकारांक प्रोटेक्ट करपाक सफिशियंट ना. आयज खुबशे मुणकारीयल आमचे भाव जे आसा ह्या कायद्यान आयज उदक सुद्दां तांकां मेळना. गव्हर्मेंट मशिनरी फोर्सेबली तांकां उदक दिवपाक सुद्दां हेल्प करिना. आयज आमच्याच मतदारसंघातलें एक उदाहरण दिता हांव स्पीकर सर. आयज ती आमची एक भयण ताका फ्री टॅप कनेक्शन येल्लें पण ताका आयज सब ज्युडिशियल मॅटर आसल्या कारणान तिका आजून पासून उदकाचें कनेक्शन दिलें ना. जेन्ना इंटरव्यून जालो तेन्ना ते सांगता भितर भाटकाराचें इंटरव्हेन्शन आसा म्हणून, सब ज्युडिशियल मॅटर आहा म्हणून. हांव कितें म्हणटा मागता की जो पर्यंत हे मॅटर सब ज्युडिशियल आसा आनी ताका त्या मुणकाराक त्या उदका पासून तरी वंचीत करूंक जायना अशें म्हाका सांगपाचें आसा स्पीकर सर. टील दॅट टायम ताका ते फेसिलिटी मेळपाकूच जाय. सब कोर्टाचे मॅटर जाय पर्यंत तरी मेळपाक जाय. अशा कायद्यात जे सुदारणा करपाक जाय अशें एकंदरीत ह्या कायद्यात सुदारणा जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी हांव हेच मागता सरकारा कडेन आमच्या, म्हाका गॅरंटी आसा येणाऱ्या दिसांनी हे बील हाडपाक जाय. हांव मागता ऑनरेबल मंत्र्यान हेजेर उत्तर दिवचें, एश्युरन्स दिवचें. Speaker sir, under section 17, the Munkar has a right to repair, maintain and improve his dwelling house. A Munkar has a right to maintain, repair, improve or reconstruct his dwelling house without in any way increasing the plinth area therefore. He shall also have a right to have electricity supply and supply for piped water on the same terms and conditions as are applicable to any owner of the house. Explanation to term improves shall include construction within the dwelling house like sump tank or overhead tank, water, bathroom, toilet, septic tank, soak pit and like other subject to obtaining necessary permission from concerned authorities. Under section 17A, Munkar had a right to construct or rebuild his dwelling house. Munkar shall have a right to rebuild his dwelling house using the same existing plinth area of his demolished house without producing the NOC from the Badkar. There are enough provisions as far as the Act is concerned to protect the Munkarians.
And if there is anything, the Munkar, if his apprehension is there, and that the Badkar is going to trouble him, I think he can approach basically the Mamladar, and Mamladar will give him the due protection, whatever is needed. ठीक आहे सर, मान्य मंत्र्यान जे उत्तर दिल्लें आहा ते सगळें बरोबर आसा, सगळ्यांक तें दिसता की कायद्याच्या आधाराचेर उलयलां, पण आयज तशें जायना स्पीकर सर. एखादो डेप्युटी कलेक्टर किंवा एखादो मामलेदार त्या वेळार ताका हेल्प करपाक फुडें सरना, अशे केसीस आसा. म्हणून म्हणटा स्पीकर सर, हांव अर्ज करता गव्हर्मेंटा कडेन एकंदरीत ह्या कायद्यात सुदार जावपाक जाय, म्हणजे मास पीपल वील बी बेनिफिटेड इन दीस एक्ट. स्पीकर सर, मुणकारियल एक्टाच्या नुसार मुणकारियल डिक्लेरेशन फायनल जावच्या पयलीं सुद्दां तेका उदका खातीर, लायटी खातीर हे तेका डायरेक्टली म्हणजे तेजें एन्सिस्टर घर आसा पयलीं पासून वेगळी एनओसी घेवपाक वचपाची गरज ना. खरें म्हणजे तेजी एक्चुली तेका आसलेल्या तेज्या हाऊस नंबराचेरूच सरकार तेका लायट आनी उदक दिता पयलीं पासूनच. मुणकारियल घर जर तेजें पयलीं पासून आसा जाल्यार तेका कोण आडयता? आडोवपाकूच शकना. मुणकारियल डिक्लेरेशन जावप ही मागीरची गजाल आसा. तेका तेज्या पंचायतीचो नंबर आनी हेजेरूच लायट आनी उदक आमी कंटिन्युअसली दिता. तेका आनी वयल्यान तेजें हाऊस थंयसर एन्सिस्टर हाऊस तेजें दाखयल्लें आसा. मुणकारियल डिक्लेरेशन जावपाक जाय म्हणून रावपाची गरज ना हाच्या खातीर. मुणकारियल डिक्लेरेशन तेका तेजें हाऊस परत रिनोवेट करपाक जाय, बांदपाक जाय जाल्यार मागीरचो विशय आसा. आमच्या ऑनरेबल MLAन प्रेमीन शेटान जो आयज क्वेश्चन हाडला, म्हाका दिसता लास्ट टायम हांवेनूय हो मांडलेलो आनी म्हाका एश्युरन्सूय दिल्ले ऑनरेबल आमच्या मिनिस्टरान की जर मुणकाराचें घर आसा जाल्यार तेच्या सायडीक तेणी टॉयलेट बांदपाक रायट आहा म्हणून. तर स्पीकर सर, हांव एक मुद्दामून सांगूंक सोदतां, जेन्ना हे एश्युरन्स तुमचे कडल्यान घेतले आनी तुमकां खबर आसतलें, न्यूजार पयलें आसतलें, तुमी एक चली बाबडे एकटेच रावता, ताका आमी फुड्यान रावन टॉयलेट बांदून दिलें. सोमते तुमचे एश्युरन्स बांदले उपरांत ते हॅपी, सगळे खूश जाले, गांवांतले खूश जाले. पूण मागीर भाटकारान BDOन कंप्लेंट केल्या, BDOन हे काडला, नोटीस काडली एका सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, इन्स्पेक्शन कर, ते इल्लिगल आहा, रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून. सो आतां म्हाका सांग, हांवें तुमचेच कडल्यान एश्युरन्स घेवन केले जाल्यार हे थंयसर अशें स्पीकर सर, विदीन द 3 मीटर जर आसत, ओके, त्यांनी टॉयलेट बांधला असत जाल्यार तेका कोणूच कांयच करू शकना. BDOन नोटीस काडली, नोटीस काडला तेका विदीन द 3 मीटर आसा म्हणून तूं रिप्लाय दी, तेजो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना. विदीन 3 मीटर्स, 3 मिटराच्या घराच्या बाउंड्रीच्या भायर जर तो बांदता आसत, 3 मिटराच्या घराच्या भितर जर आसत टॉयलेट तो बांदता आसत, ताजो तो रायट आसा. कारण मुणकाराचो रायट, तेका लायट आसतली, उदीक आसतली, टॉयलेट आसतलें. तो आनी तें बी तेजें जशें सांगलां तशें इट इज अ ओरिजिनल मुणकाराचें घर. ओरिजिनल. स्पीकर सर, एकूच ते करता आसतना जेन्ना मुणकारांची घरां आसता, ओल्ड आसता, तेन्ना तेजे 2 चले आहा. म्हाका फेस जाला हे जाले उपरांत, आनी तेणी 2 घरां थंय बांदल्यात, सायडीक 2 घरां बांदल्यात. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता थंयसर, तो एकाच मुणकारांची 2 घरां बांदल्या म्हणून सांगता, तो दुसरो इशू. तेणी केस घालचेली, ती केस आमचो मामलेदार पळयतलो कितली लिगल आहा ते. स्पीकर सर, तुमचो प्रश्न. स्पीकर सर, जालो न्ही, 4 क्वेश्चन जालो. एकूच म्हाका एश्युरन्स जाय गव्हर्मेंटा कडसून स्पीकर सर, ह्यो जे इतले जो लार्ज नंबर ऑफ केसीस आसा त्यो खंय तरी एका अंडर द वन अम्ब्रेला ह्यो जर सुटावो करपाक जाय जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवचे की आपूण हे सुटावो करता म्हणून. Speaker sir, we have already issued directions to the Mamladar basically. Mamladars are also conducting their thing on Saturdays as well. That's the reason I'm saying there is no much pending cases. It is just because of these cases which are fresh cases which are coming. That is the reason you must be feeling that the number is not moving. But there has been almost more than 2,000. This is only in North. There are almost 2,500 cases in these 2 years which has been settled by Mamladars. स्पीकर साहेब, फक्त ऍड करता, ह्या सरकाराचेर लोकांचो विश्वास आसा म्हणून तर लोक आता नवीन केसीस घालता. म्हणजे आमी सगळ्यो केसीस रिजॉल्व केल्यो, ताज्या उपरांत केसीस आनीक लोक विश्वासान घालपाक लागले की हय आमकां न्याय मेळटलो, आनी म्हणून त्यो केसीसचो नंबर आहा पळय न्ही, तो केसीसचो नंबर वाडत आसा. येस स्पीकर सर, केन्ना केन्ना खुबशे फावटी कितें जाता, भाटकार मुणकार तिसले जागेंतलो भायर सरपा जाय म्हणजे कशे तरी त्रास करता, आनी एक त्रास करपाचो उपाय म्हणजे तेचे उदकाचें कनेक्शन किंवा लायट कनेक्शन तोडपाचें. आनी जेन्ना अशें कनेक्शन तोडटा तेन्ना अंडर सेक्शन 6
सबसेक्शन A(1) विथीन 6 मंथ जर मामलेदारा कडेन कंप्लेंट केली जाल्यार मामलेदार त्याची नोटीस घेता. आतां म्हजो प्रश्न असो आसा, जेन्ना कंप्लेंट करता उदक कनेक्शन कट केलें, टायम टू जस्टीस कितलो मामलेदारान? कित्याक उदक बी जर कट केलें मुणकाराक, तो मुणकार कसो सर्वाय करतलो? तो मुणकार फॉलो करता रुल्स. तो डायरेक्ट उदक कट करू शकना आणि आमच्या डिपार्टमेंटाय बी त्याच्या कंप्लेनीचेर उदीक कट करचे ना. तशें जर हाडला आसत कट केला कोणी जाल्यार तुवें दाखोवन दिवचें. एखाद्या मुणकाराचें उदक आणि लायट डायरेक्टली भाटकारान कंप्लेन दिली म्हणून जर डिपार्टमेंटान आमच्या कट केला आसत न्ही जाल्यार दाखोवन दिवचें. ते करूं शकना. हांगासर ते कंप्लेंट तो करना, तो कितें करता, तो कट करता आनी आपूण कट करूंकच ना म्हणटा. हॅरेसमेंट पुलिशेक कंप्लेन दिवपाची तेजी. कोण सांगून करिना तो. स्पीकर सर, माझे म्हणणे ही केस त्यांनी रायटली स्पेसिफिकली नाव घालून पुलिशेन दिवपाची. हांगा मामलेदाराच्या पेक्षा पुलीस विल ऍक्ट. बरोबर आहे का नाही? पण नाही, जर कट केली न्ही तो म्हणटा आपूण करूंकच ना म्हणटा. परत कनेक्ट केली मुणकारान, परत करचो ना म्हणून कितें केलें, हॅरेसमेंट करता तो. कित्याक तेणी भायर सरपा जाय ते प्रॉपर्टींतल्यान म्हणून. ते प्रॉपर्टींतल्यान भायर सरपा जाय. No. बटन दाब. ए राव. No. कोणी विचारता ते मागीर तूं कित्याक गडबड करता, तूं मिसगायड करता. ॲड्रेस संक्रांत हांवूय मिसगायड करता. हांव सांग ओगी बस म्हणटा ओगी. येस निलेश काब्राल तुझ्या हांव सांग मिसगायड करता. इन ब्रीफ विचारत राव रे ना अरे उलोवंकूच ना मरे. हांव कसो मिसगायड करता? मिसगायड करता अशें इचारला कितें उलयता न्हू. अरे मुणकाराक अरे मुणकाराक मेळटा 300 मीटर मेळटा. निलेश 5 मीटर ऑन द वॉल. लायट उदक सगळें घेवपा जाता. उलयात तुझे इन ब्रीफ. स्पीकर सर, हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराचें उतर पळयलां. एनेक्शर बियान 14/9/22 अंडर सेक्रेटरीचे डायरेक्शन दिवन ताका लेटर दिलें आनी खूब इन्स्ट्रक्शन दिली. पूण स्पीकर सर, हेजो रिव्यू ऑनरेबल मिनिस्टरान घेतल्या. कित्याक हांव कित्याक प्रश्न विचारता, तुमी डिसायड केल्ले ते सर्क्युलर काडून यू वील फिनिश दीस केसीस विदीन लिमिटेड टायम. सर्क्युलर इज व्हेरी स्पेसिफिक. Have you taken a review, Speaker sir, have you taken a review and whether that instructions are being followed, whether Saturday, Sunday, the Mamladas are working, and if it is working, now 2022, we are in 2025, cases should have been over. Yes, new cases are coming. No, Speaker sir, उत्तर सारखे दिल्ले आहा. फ्रेश केसीस 3 आहा आणि पयलींची केसीस ना. उत्तरान पळय 3 आसा म्हणजे 3 वर्सां आतां आसूं शकता. पूण पयलींची केसी आसा पळय ते हांगा उत्तरान दिवं ना. पूण रिजल्ट दिता पळय तितून दाखयला की 24 केसीस आर ओवर, वेरएज फ्रेश केसीस ओन्ली 18. सगळ्या मामल्याचे आहा स्पीकर सर. सर म्हाजें इतलेंच विचारपाचें आहे ऑनरेबल मिनिस्टराक, whether you have reviewed your instructions, whether you have a detailed report, whether you have taken how many cases were resolved by them, Speaker sir. Regular reviews have been taken place. We are taking has been taking place. Plus, we have instructed the collector also basically to look after basically weekly basically to have a review meeting with all the Bangladesh. No, that's okay. That is collector may be doing, you may be doing. What I am saying is, as per your circular dated 14/9/2022, yes. what is the outcome of your circular? Because pending cases, as per reply given to you, fresh cases are given to you. That in 3 years back, how many cases are filed or given? Previous cases are not given to you. I have just told you some time back that how many cases basically we have disposed of. No, you said within 3 years should be disposed as per circular. No, we said. So now what has happened? The new cases have come. That's what we said. No. So what we are trying to do, the old cases which are more than 3 years, we have told them to basically start with those, finish wind of those. As per circular, it is there. Yes. So we have monitoring. I will like to tell Honorable Minister that you please review again. Yeah. If you want, I'll give you specific cases which Okay, are there for last 7 years and are not happening, Speaker sir. This is my only request to you. Yes, please I'm not saying that you are not working. No. The system has not gone into the decision and the files are pending for last 7 years. Please give me the matters. Yes. Yeah. स्पीकर सर, जे निलेश काब्रालान पॉइंट आउट केलां 14 सप्टेंबर 2022 मिनिस्टरान अंडर सेक्रेटरी संदीप गावडे म्हणटाणे ही एक नोट काडिल्ली आनी आयच्या अनस्टार्ट एल क्यू 149 तुमी आन्सर दिना.
आनी मुख्यमंत्र्यान जानेवारीन जी तारोलकाराचें जे कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें तेन्ना आन्सर दिल्लें हातूंत भरपूर फरक आहा. फरक कशी नवी केसीचे न्ही. केसी हांव उलयतां त्यो 3 वर्सां 2 कॅटेगरीच्यो केसी आहा तुमकां. केसीस पेंडींग फॉर मोर देन 5 years अँड लँग्विशींग फॉर मोर देन 10 years. तातूंत जर पळोवपाक गेलो फिगर्स आनी ताजे खातीर तुवें स्पेसिफीक डायरेक्शन दिल्ली बरी आहा. डायरेक्शन कितें आशिल्ली की पेंडींग मुणकार विदीन 1 year आमी काबार करतले. हाजे खातीर 3 वर्सांचे वयर जी केसी आहा त्यो डे टू डे हियरींग आमी घेतले. नॉट मोर देन 3 adjournments, नॉट एक्सिडींग 10 days. नेक्स्ट केस शूड बी नॉट एक्सिडींग 10 days. स्पेशल मामलेदार अपॉइंट करतले आमी. जे बाब रवी नायक सदांच म्हणटा की स्पेशल मामलेदार घालून क्लियर करा म्हणून. मागीर फायनल जजमेंट जो करतलो ऑर्डर शूड बी डिलिवर्ड विदीन 30 days. कलेक्टर्स विल मॉनिटर द परफॉर्मन्स ऑफ मामलेदार. लिटिगंट्स विल गेट SMS. हे सगळें तुवें सांगलां. हाजे खातीर हांव तुका तुजें अभिनंदन करता. तुवें सांगलां तें बरें केलां. फक्त एक पॉयंट जो निलेश काब्राल उलयता आनी हांवूय तुका पॉयंट आउट करूंक सोदतां की 3 वर्सां जालीं तुवें ही नोट काडून 3 वर्सां नंतर ज्यो केसी 5 वर्साच्यो आनी 10 वर्साच्यो पेंडींग जाल्ल्यो त्यो अजून मेरेन आहा. त्यो क्लियर कित्याक जायना. त्यो जर क्लियर जायना जाल्यार विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस अरिंग मामलेदार्स अँड कलेक्टर्स हू आर नॉट ओवरसीइंग देअर वर्क which is as per your directions in September 2022. See, collector takes monthly review of all. No, cases. if they review, then No. it should have been cleared. No, there Yes, shouldn't have been backlog. So I will just check on this case. No, you have given answer. No, no. I'm not saying Yeah, anything no, of no. my own. No, let me I'm just- giving you unscarred LQ Yeah. of today, 149. You have given the answers, in which you are showing a backlog. So let me just check on this. Yeah, case you and check. just, You check, but take them to and task. I will see that, Take them to task. answer You the have given the I assurance. will see that why they have not acted upon it. Star question number 3, Sayuri Alimo. Because sir, star question number 3C. 3C. 3C, Charlie. Speaker sir, answer as per competition. Because sir, हो प्रश्न आज म्हाका दिसता आमच्या गोंयचे कल्चराचेर आसा. इट इज रिलेटिंग टू कसिनोज. आनीक मुखेलमंत्री पयलो आसपा लागलो. स्पीकर सर, आज जेन्ना गोंयांत तूं कल्चराचेर we have उलयता. known about sun-soaked paradise, relaxed countryside. आनीक आमचे हे दोंगर बिंगर पट जे आहाय. आनीक आज गोवन्स culture of tolerance, free and liberal expression. This was basically how Goa was positioned worldwide by the tourism department. Anik, aaj jori tor chayla speaker sir, if you come by air, Dabolim or Mopa, the first thing that hits you is a casino. If you come by train, major station, the gaming wheel is visible first. If you come by road, 1 kilometer achir, what you see? Activities of CSR, casino advertisement, road dividers, police shelters. Ponje jori tor elia speaker sir, Mandovi nuyan disna. Inga fakt all of these are blocked by casinos. Anik, aaj what is Goa known for? That was known for sun, sense, fun and freedom. But today is being known for gaming, drugs, narcotics, prostitution in the name of these casinos. And that's because, sir, wide official gazette, serial number 1, number 44, dated 31st January 2020, this government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner, full-time appoint karung na gaming commissioner. Anik, speaker sir, ejer answer dila several places ki एक कोडे 109 स्क्वेअर मीटर हा, एक कोडे 110 स्क्वेअर मीटर हा. या हाफ टाइम गेमिंग कमिशनरान या कसिनोचेर या 5 वर्सांनी कितले कोडे वचोन इन्स्पेक्शन केली, कितली रेड मारली. स्पीकर सर, आज जो आन्सर मुखेलमंत्रीन दिलेलो हा, 15 ऑन शोर कसिनोर गोंयांत आहाय म्हणून 15. आणि they are permitted basically to operate electronic and slot machines. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law.
लाईव्ह हिंगा गॅमलिंग चलता. स्पीकर सर, आज ह्या सरकारा कडेन हांव विचारपाक सोदतां, जो कमर्शियल टॅक्स कमिशनर आहा, ही कॅनॉट कंट्रोल द सेस जे हे आहा, एका फूल टायम गेमिंग कमिशनर कित्याक ना. आनी LAQ 2A डेटेड 30th जुलय हो प्रश्न जेन्ना आमकां उत्तर मेळ्ळें, हिंगा इट इज फर्निश्ड दॅट 4 ऑनशोर कसिनो एक्शन म्हाका दिसता कंप्लेन येयल्ल्यो इलिगल थिंगा गॅमलिंग चलता म्हणून. चान्सीस कसिनो, विन ग्रँड 7 कसिनो, ओशन 7 कसिनो आनी बिग डॅडी. पूण तेच हाटल्या थिंगा केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून आमकां जाप दिल्या. फ्रॉम 24 केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर, आज हांव येता प्रश्नाचेर एका बरोबर ते 4 प्रश्न विचारता, आन्सर हांव मुखेलमंत्रीक पयलो विचारपाक सोदतां की सद्या ह्या 1 किलोमिटरा अंडर वेर वी आर स्टँडिंग, आय एम चार्जिंग दॅट देर इज विदिन 1 to 2 kilometers of live gambling happening, which is not permitted. But this live gambling is being happening in most of these casinos, onshore casinos. What mechanism does the Chief Minister have to monitor this? Yeah. स्पीकर सर, ऑफशोर आणि ऑनशोर अशा पद्दतीचे दोन म्हणजे इट इज अंडर अवर गेमिंग रूल अंडर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे कॅसिनोज जे सुरू जाल्या आणि सगळ्या जाणांक खबर आसा केन्ना सुरू जाल्या, वेगळे हांवें सांगपाची गरज ना. गोंयच्या संस्कृतीचेर जो उलयता त्याने निदान ताणें तरी हें उलोवपाक जायना असलें, कारण कॅसिनो स्पीकर सर म्हज्या सरकारान बंद कर मत तूं. हे चवथे पुजा सांगत तुका हांव. स्पीकर सर, कॅसिनो म्हज्या सरकारान सुरू करूंक ना. इट इज अ कंटिन्युअसली कंटिन्युअस मागीर हे कल्चर गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कोणाचो मागीर सुरू जाल्लो हेचेर बिझनेस बंद करूं शकना एखादें सरकार. त्या खातीर इट इज कंटिन्युअसली सुरू जाला. ऑफशोर आणि ऑनशोर ह्या दोन पद्दतीन आसा. तांची वेगवेगळी लायसन्स आनी अंडर रूल गेमिंग रुल्स हाच्या अंडर तांकां लायसन्स दिल्या आनी त्या गेमिंग रुलाच्या अंडर लायसन्स दिल्ल्यात आमी आतां पर्यंत तांकां परमीट करता. आतां पर्यंत कॅसिनोचो टोटल म्हणजे रेव्हेन्यू जो सरकाराक येता. स्पीकर सर, डायवर्ट करा. आय आस्क यू स्पेसिफिकली, लायव्ह गेमिंग चलता 4 कोडे अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून रिपोर्ट दिला. हे लायव्ह गेमिंग करपाक तुगेलो गेमिंग कमिशनर रेग्युलर येतलो, ओ जो कमर्शियल टॅक्साचो जो कमिशनर आहा ताका यूज करून वचपाचें आनी रेड मारया. रेड मारून धाड. हिंगा 1-2 किलोमिटरा मदें चलता. आम उलयता तेन्नाय चलता. स्पीकर सर, आमी लायव्ह गेमिंगाक कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. चलत ते म्हूण सांगू. ऑनशोराचेर चलता, सगळे कडेन चलता. ते कितें मेकॅनिझम आहा ट्रॅक करपाक? स्पीकर सर, आमी टायम टू टायम इन्स्पेक्शन करता आनी लायव्ह गेमिंग. कितल्यो इन्स्पेक्शन जाल्यो स्पीकर सर? रिपोर्ट दिचो. जस्ट एक मिनिट. स्पीकर सर, आमकां कंप्लेन आयल्या उपरांतय करता आनी रेग्युलर इन्स्पेक्शनय करता. ओके, त्या खातीर सांगता रिपोर्ट ना. स्पीकर सर, रेग्युलर म्हणा उतर सांगोन जायना. एक मिनिट स्पीकर सर. सो मुखेलमंत्री तुवें सांगपाक जाय की रेड जाले 4 जाले ऑन कंप्लेन जाले. रेग्युलर म्हणजे कितें ते कंप्लेन आनी इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर, ज्यांचे कंप्लेन आमच्या कडेन येता, आमकां जर लायव्ह गेमिंग मेळटा जाल्यार त्यांचे टेम्पररी लायसन्स सस्पेंड करता आणि तांकां सस्पेंड केलें ना. तुगे आन्सर हा अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. 8 महिने जाले. स्पीकर सर, इट इज अ थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन करता. ताजे इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर, हे तुम्ही बरें. चान्सीस कसिनो, विन ग्रँड 7 कसिनो, ओशन 7 कसिनो, बिग डॅडी कितलो ओल्ड डॅडी हो बिग डॅडी. आनी बिग डॅडीचेर तुवें कितें केलें? कंप्लेन जालें, अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आहा. अरे 8 महिने जाले. 2024 हो रिप्लाय आहा तुगेलो. हे रिप्लायचेर स्पीकर सर कितें जालें? बिग डॅडी शुगर डॅडी न्हू, बिग डॅडी होचोय आहा. स्टेट कुंदन आनंद कोण आहे? केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर, 3 केसी आमी बुक केल्या, 2 फायनलायज जाल्या. ओके, आनी 1 पेंडिंग आसा. जुलय 24 जुलय फायनलायज जाले. फॉर्म लागतंय. एक कॅन्सील करतलो. कितें फायनलायज केलें तुमी आतां? 2 फायनलायज जाल्या म्हणजे कितें? लायसन्स कॅन्सील केला. फायनलायज जावप म्हणजे कितें? स्पीकर सर, ज्या इन्व्हेस्टिगेशनात तांचे टोटल जे डॉक्युमेंट्स येतात ताज्या अनुसार ते फायनलायज करतात. तांच्या अगेन्स्ट चार्जशीट फायल जावंक ना, पण एक आहा पळय ती पेंडींग आसा. आतां हे 4 जाणांचेर हें जालां. मेळ्ळें तुमकां लायव्ह गॅमलिंग. तुमी केस घायले, हेंचेर एक्शन तूं घेतलो, कॅन्सील करतलो.
what सर action you have अंडर द गेमिंग investigation रुल्स कितें? तेचेर एक्शन जी कितें घेवपाची आहा पळय ती एक्शन घेता हांव. कितें एक्शन कितें तें सांग. एक्शन स्पीकर सर एक्शन बंद कर, कॅन्सील कर तेंगेलें कोतलो. 1 मिनिट बाबा ना बोस रे साहेब. स्पीकर सर हांवें क्लियर केला अंडर गेमिंग रुल्स जी एक्शन तेका आसा पळय ती एक्शन तेंचेर घेता. येस स्पीकर सर फुडलो प्रश्न. हो पयलो आहलो हय, सप्लिमेंट. सर. आतां स्पीकर सर आय टेलिंग दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट दीस ऑनलायन गॅमलिंग आज रेग्युलर गेमिंग कमिशनर ना म्हूण हे सगळे एडवांटेज घेताय. आज द इनकम दॅट हॅज टू कम टू द स्टेट इज ऑल्सो नॉट कमिंग. स्पीकर सर देर हॅज टू बी सम मेकॅनिझम टू मेक शुअर दॅट ऑल दीज जे हिंगा गॅमलिंग चलता स्पेशली स्पीकर सर 110 स्क्वेअर मिटरा नावान 11 crore फीज कॅपिटेशन फी घेता आणि दिस इज मच मोर 300-400 स्क्वेअर मिटराचें चलता. स्पीकर सर आज हेजेर कंट्रोल सरकार कित्याक ओगो आसा. स्पीकर सर नाव एज पर गॅमलिंग एक्ट 1976, this is Gambling Act 1976, number 5 sub para 7. What does this say? This says that a license shall be liable to pay recurring fees. This is in the Gazette. Per machine on advance basis. Advance म्हणजे 31st March हुणे 31st March जान तुवें हारी करपा जाय ते वर्साक. आम इनकम टॅक्स बोदाय ते भाशेन. ड्यू स्पेंडिंग. आतां स्पीकर सर हे जोरी तर वी हॅव सीन लोकांगे जोरी तर बारीक पयशे दिले ना जाल्यार तुमी रोखडे चिमटे काडा. सुदीन बाब हिंगा लायट रोखडी बंद उलयता. आतां पेंडींग ड्यूज दॅट यू हॅव गिवन. पेंडींग ड्यूज बोगमालो बीच रिसॉर्ट हॅज नॉट पेड 82 crores from 2018 to 31st March. Novotel Shrem has not paid 80 crores. Hotel Vaingini Valley Resort has not paid 15 crores. O Hotel has not paid 10 crores. Grand Hyatt has not paid 5 crores. The Grand Living Mo advertised gade. Grand Hyatt they have not paid 5 crores. Hotel Rio Moha 11 crores. Big Daddy Ankode. Big Daddy has not paid 30 crores. Because प्रश्न ऐसा निर्माण जाता. Now you don't say it is sub judice. Your total outstanding is 350 crores, out of which 100 crores is sub judice. 240 crores as a recovery कित्याक केलना. This is pending for years. 6 महिने आधी जेन्ना monsoon session झाले त्या वेळार we raised. Why and who is protecting this casino lobby? What stops you? आणि एक प्रश्न जे what is shocking is that जापान उत्तर दिला की जेनेगेले एक्साइज लायसन्स काट कुतले म्हणून. 34 in your reply you have said notice is to cut their excise license. अंत बंद कर. 2 वर्सां जाली हांकां हे माफियाक सोन दिले. हे दोळी सारखे जायंट हांक सोन कित्याक दिला स्पीकर सर? Why is the department selectively targeting common man but हांगे 300-400 crore केन्ना रिकवर करतलो आनी बंद करना जाल्यार? स्पीकर सर त्यांनी वेगवेगळ्या 8 कॅसिनोच्यो ज्यो गजाली सांगल्या त्या 8 जाणांचेर हांव एक्शन टेकन टू रिकवर द अमावंट हाजेर सगळ्याचेर म्हणजे लायसन्स सस्पेंडेड तुजो MKM ग्रँड गेमिंग अँड एंटरटेनमेंट इट इज एन लायसन ऑलरेडी सस्पेंड केला. तो बीग डॅडीचेर काय कोणाचेर उलयता तो बिग बी लेजर LLP ओके ताजो जो आहा पळय न्ही इश्यूज द शोकॉज नोटीस 29/5/2024 इश्यू केल्या ई चलन. ताज्या उपरांत फॉर 8 कोटी रुपया द पार्ट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द 1/4 पर ऑल्सो द एक्सायज डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टेड टू कीप द तेज्या फुडली जर आसत तेणी सगळी हांव ताका जाय जाल्यार टोटल पेपर. बिकॉज सर तुगेलो जाप आन्सर व्हेरी सिंपल. तुगेलो जापान तुवें सांगिला हांवें फक्त पयल्या हितूर सब ज्युडियस म्हटला. ताज्या उपरांत प्रत्येक जाणांक नोटीस इश्यू केल्ली आसा. 2 वर्सां जाली बंद कर. कित्याक तांकां वर्सां वरस तुमी दिता एक्सटेंशन? स्पीकर सर तेय सांगता तुका ह्या वर्साची फीज तेची रिन्युअल करून घेतल्या. फाटल्या वर्साचे ड्यूज तेंचे कलेक्शन करप चालू आसा. ह्या वर्साची बंद कर मरे 30 crore 80 crore दिवपाक सोदता. अंडर लिटिगेशन चलता एक्साइज लायसन्स तांचे पैसे ना तांच्यो फीज भरून घेतल्या आणि ती फीज भरून घेतल्या. टोटल स्पीकर सर 5 वर्साचो रेव्हेन्यू 1418. अरे रेव्हेन्यू माय हे रेव्हेन्यू तुका बऱ्या पडा. हे कल्चर कंटिन्यू क्लियर जे आसा ताची फीज भरून घेतल्या. लिटिगेशनाचे पयशे चालू आहा.
हांव ती बंद केल्या आय विल सल्यूट यू इफ यू क्लोज इट शट इट डावन Yes. शट इट डावन कोण आलते सांगनाका कंप्लीट करपाक दी मरे आन्सर दिला ना तेणे बंद केलो स्पीकर सर ताका हांव क्लियर कट सांगता तो जे सांगता पळय न्ही आमी ह्या वर्साचो तेंचो रेव्हेन्यू आमी भरून घेतला आणि उरलेले फाटले तेंचे Speaker cases sir, आसा. तुगेलो तांचे answer litigation कोण आसा. आहा? जे जे लिटिगेशन आसा पळय न्ही हांगासर कोणाकूच सिलेक्टिव्ह बीन कांय ना सगळ्या जाणांक आठ जाणांक सर आमी तुगेलो notice जो काडल्या. आन्सर आहा in your answer you have given I am reading your answer of the pending dues हय pending dues is more than 340 crores out of which you have to recover 250 crores 6 months ago the same thing was said why are you what is failing you what mechanism do you have where is your gaming commissioner they Saturday Sunday hoite Delhi Saturday Sunday mainly Delhi hoite Monday to Friday solve सर माझ्या सरकारान गेमिंग कमिशन अपॉइंट केला कोण आणि तो? जीएसटी कमिशनर अरे फुल टाइम बॅटिंग करूं ते सार बाउन्सर घाताय यॉकर घाताय ते बोल्ड कोतले तेका बरो मनीस आड हेडपाचो तेंकडे साधारण न्हू ते बोल येस आन्सर दिव तू आन्सर दिव सर ताका बरें खेळोंक कळटा अरे स्पीकर सर आता मुखेलमंत्री ती तुझा प्रश्न प्रश्न आता तिसरो मुगेलो तिसरो सप्लिमेंटरी आता तिसरो सप्लिमेंटरी हांव जे सांगपाक सोदतां वेन वील यू रिकवर दीस अमाउंट will you seal if they are not paying स्पीकर सर 23 पुसा एक्सटेंशन दिली 12 वर्सां 13 वर्सान 23 पुसा 6 म्हयन्यांनी आता मुखेलमंत्रीन कितें केलां सारके 27 लायन अप केल्या सारकी अप टू 27 तांकां सारके दोले आनी 27 पासून कित्याक दोले 6 म्हयन्यान जातालें 27 पासून कित्याक दोले स्पीकर सर हे एक प्रश्न असो आहा Have you realized that this is affecting our culture? Have you realized it is bad that you said this is last extension? These are your words. Last extension. Can you highlight on this? And will you seal? Will you seal? You have to others form a committee looking at this is a very serious issue, Honorable Chief Minister. It is affecting. I know it is not your culture, but what is this? What are we showcasing? What are we showcasing? Last पडे हाँ एज हाटले आन तू दिवपाना तू आज दी उतर हिंगा उतर दी हावजान मुखारान जाव दुसरे जाय जाणांन दिले जातले बोन लास्ट कोण हे रिकवरी तेज केन्ना कोतलो आनी हे लास्ट म्हणटा उतर कितें तें चीफ मिनिस्टरान सांगचें स्पीकर सर पयलो प्रश्न तेणी जो विचारलो तो रिकवरीच्या बद्दल तांच्यो जश्यो केसीस फायनलायज जाल्यो ओके का 100% तांची रिकवरी जी आसा पळय न्ही ही आमी करता स्पीकर सर हांव म्हणटा जशी प्रत्येकाची केस फायनलायज जातली ओके वेरियस डिस्प्यूट एट द वेरियस थोडे ट्रायब्युनलान आसा लायव्ह गॅमलिंग आहाय ते कॅन्सील कर लायसन्स ट्रायब्युनलान कितें का लायव्ह गॅमलिंग करून जाता हिंगा ऑनशोराचेर परत सांगलें हांवें ज्यांच्यो डिस्प्युटेड आसा ती डिस्प्युटेड रिजल्ट करून 100% जे आहा पळय डिस्प्युटेड ना कांय ना डिस्प्युटेड रिप्लायंट डिस्प्युटेड एकू आहा ब्रिटो मुटाय तो एकलोच 110 करोड दुसरे सगळे कांय ना सब ड्युटीज हांव सार आन्सर चोयनेला सगळी रिकवरी करता आमी डिस्प्युटेड तेंचे हे सोंपले काय सगळी 100% रिकवरी करता कितले टायमान टायम बाउंड सांग कितलो टायम लागतो केसीस सोंपले काय आमी विदीन म्हणजे तेच्यो केसीस रेकॉर्ड जाले काय टायम फ्रेम जशी केस क्लोज जाता 2 वर्सां जाली 2 वर्सां केस आहाय ह्यो कितले चीफ ठीक आहे सर मिनिस्टर थोड्यो केसीस आमच्याकडे ना थोड्यो केसीस सांगले हांवें ट्रायब्युनलान आसा येस से अटर्नी कसा स्पीकर सर आय वोंट टेक मच टायम सिन्स सॅल्युटीन सगळें एलॉबरेट केलां आय विल बी व्हेरी सिंपल आतां यू आर ट्रायंग टू शिफ्ट द गोल पोस्ट म्हणटा पळय तूं सांगता कोण हाडलें तें आनी यू आर टॉकिंग अबाउट द रेव्हेन्यू दॅट इज वन पॉयंट बट आनी तुवें म्हणून आतां आपूण केन्ना काजुनो चोयल म्हण हांव कोणा बरा तरी काजुनो कोणा धाडलो आनी चोयला आतां तुका लायव्ह गॅमलिंगाच्यो 2-3 वस्तू खेळटाय त्यो सांगता हे फ्लॅश म्हूण खेळटाय अंदर बार म्हूण खेळटाय दो पत्ती म्हूण खेळटाय ह्यो सगल्यो विदीन 1 किलोमिटर फ्रॉम हियर ह्यो चलताय अदरवायज आमी सांजचे वचोन येवपा जाता बिकॉज दॅट इज अ व्हेरी सिरियस इशू बिकॉज सर गोंयची कल्चर आयडेंटिटी समज तरी पयलीं कोणी केल्ली ती तुवें मुखार व्हरपा जायना अशें ना इफ इट इज रॉंग आणि इतली 3.5 कोटी तू 110 crores इट इज अंडर दिस लिटिगेशन कोर्ट बट 250 crores वाय आर नॉट रिकवरिंग बिफोर 31st तू कांय काल सांगलें 4-5 हजार उदका बिलां लागून तेंगे डिस्कनेक्ट कोताय आनी ओल्डेस्ट कोर्ट्यां लागून समज तूं हे काजुनोवाले आमचे हुस्तार गोंयचें नांव पिडेकून जर तूं चलोवपा दिता वॉट इज द पॉयंट
सान सी एंड बी आमगेले सँड म्हणून आमी गोंयांत फामाद जाल्या एवरीवेर यू गो टू सी इट इज ऑल काजिनोज एअरपोर्टा भायर येयलो पयलीं ते काजिनो दिसती पडटा रेल्वे स्टेशन गेल्यार थिंग काजिनो दिसती पडटा थिंगा मांदोवी ना स्पीकर सर राव मांदोवी कोडे थिंगा हायकोर्ट ऑर्डर येयली हाफ वर्द गायला आनी तो हाफ वर्द दाखोवत दिसती पडटा काजिनोचो सी आ क्वेश्चन इज दीस रिकवरी हे ओडेसी तूं आतां बिफोर 31 मार्च रिकवरी कोता वो कोना दिस इज द ओनली थिंग लायव्ह गॅमलिंग बंद करपाक जाय लायव्ह गॅमलिंग बंद कर लायव्ह गॅमलिंगाचे बंद कर अदरवायज आमी आतां तुमकां जे हॉटेल आहा तेंगेले गोइंग ऑन एवरीवेर अरे स्पीकर सर सगळे उठा येस सभापती मातशें पॉयंट ऑफ ऑर्डर हे कॅसिनो गोंयांत कोणी हाडले ते सांगते हाडो ते चलोवपाक काय कित्याक कायदा तसून हाडो ते चलोव हाडो ते नाका तुगे सरकार बंद कराय मिस्टर एंटोनिकोसा तुझे प्रश्न किती आसा मुगे प्रश्न ओडेस कोटी तू केदो रिकवर कोता 250 crores रिकवर करना बिफोर 31 बंद कर विलियम बसून घ्या एक्साइज लायसन्स सस्पेंड विलियम दॅट इज विथ युअर पॉवर क्वेश्चन लीडर बसून घ्या माय पयस दिल म्हणटी माय रिन्यू कर बसून घ्या स्पीकर सर ताका हांवें सांगलें 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता डिस्प्युटेड आहा तेंच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेंच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन अ केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 म्हयने चडांत चड दिता 3 म्हयने भितर तेय पयशे करता एक्साइज लायसन्स सस्पेंड कर न्ही म्हजें स्पीकर सर आनी जेच्यो तेणी एक्सायजा लायसन्स आमीच हें केलां तेंचे जर रुल्स फॉलो करिना जाल्यार तांचे जे आमकां जर लायसन्स गेमींग रुला प्रमाणे तांकां बाकीचे एक्सायजा लायसन्स गेमिंग कमिशनर फुल टाइम अपॉइंट कर स्पीकर सर अपॉइंट कर गेमिंग कमिशनर Speaker sir, the major loophole is under reporting revenue on cheap purchases. जे चीप आहात तेजेर अंडर रिपोर्टिंग जाता आणि ते जोरी तरी आम्ही अंडर रिपोर्टिंग हे कोतले जाल्यार रियल टाइम ट्रॅकिंग करपाक गरज आहा हेजेर सरकारान कितें केलां आनी करपा रेडी आहा स्पीकर सर एकूच मिनिट तो जे सांगता पळय 250 भितरले 3 कॅसिनो बंदच आसा म्हणजे तांकां लायसन रिन्यू बीन करूंक ना 3 कॅसिनोचे लायसनूच रिन्यू करूंक ना ते 215 येता तुका ना लायसन्स रिन्यू करू ना ते बरें रिन्यू इज नॉट अ प्रॉब्लेम दुसरे आहे ते बंद अरे ग्रँड हायत चलता बंद केले पासा जात मग तेशी ग्रँड हायत चलता बरें now in order to continue with these casinos 1400 crores casino आता तितून 10% देखून लीकेज जाल्यार 150 crores हांव गेल ना केन्ना बेंजी वेगस हो इश्यू इतलो एकदम इम्पॉर्टंट आहा आणि उले उले मरे विरेश अरे उले स्टेटमेंट केला की बंद जाल्या ते बंद ना स्पीकर सर चालू आसा सगळे चालू हो म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंट आसा तो रॉंग इन्फॉर्मेशन चालू आसा जो स्टेटमेंट केला बसून घ्या ताचे हे जे कसिनो कसिनो मेन्शन केला सर हांव इन्स्पेक्शन करपाक लायता गेमिंग कमिशनर फुल टाइम डिपार्टमेंट दिता स्टेटमेंट रॉंग आसा गेमिंग कमिशनर अपॉइंट कर कमर्शियल टॅक्स मनीस नाका दोन आल्लो मनीस चालू नाका आसा बसून घ्या स्पीकर स्टेटमेंट रॉंग आसा गेमिंग कमिशनर का फुल टाइम गेमिंग कमिशनर अरे गेमिंग कमिशनराचे उलयल ना फुल टाइम गेमिंग कमिशनर आन्सर द्या स्पीकर सर फुल टाइम क्रूज सिल्वा 4B कोणाचा अरे लॉजिकली आन्सर ॲज पर कॉम्पिटिशन Because I have a question here that म्हाका डिटेल्स are overall operation and monitoring of mining scenario in Goa. And एक sub question only mining dump, mining blocks, laterite stones plus sand mining and alleged mining scam of 35,000 crores. ते जेन्ना BJP opposition आसलें तेन्नाचे. So हांव डायरेक्टली तिनूय question घालता. So as per sand mining application 12 zone identify केले as per ECA they are under scrutiny. So my first supplementary question is what is the exact timeline by which sand mining will be resumed and what are the measures taken to ensure that it will be done in a sustainable manner?
Speaker, sir, secondly, the mining blocks, they show that reply for more than 12 blocks has been allotted to around 8 different companies, some of which are not having base in Goa. So the major question, will the builder who has been allotted mining blocks employ local people who were rendered jobless due to stopping of mining, and whether any of these blocks are allotted to builders who are defaulters in paying their dues? स्पीकर सर आन्सर डिटेलान ताका दिला हांवें आणि एक प्रश्नकारांक सोंपता Third question आहा ते- दिव्या राणे Because, sir, येस attention of the House is drawn as regards to the people of Satari who have inherited and are holding rights to Alwara grant of lands made, which were given to them by the Portuguese government, and they are still not the rightful owners even after a century. Speaker, sir, 2 मिनटां मातशें प्लीज उलोवपा दिया ह्या विशया बद्दल. 2 वर्सां जाले ह्या विशया बद्दल हांव फॉलो अप करता. But we have still not reached any decision, and nor the government has reached any decision on this. कित्याक चडशे सगळे मॅक्सिमम लँड जे होल्डर्स आसा सत्तरी भागान, दे आर ऑल अल्वारा लँड होल्डर्स. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा दॅट दीस वॉज गिवन बाय द पोर्चुगीज इतले वर्सां पयलीं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसीस. आनी आतां आफ्टर पोर्चुगीज गेले, बट गोवा डॉमिनंट ड्यू 1965 ॲक्ट, पण the laws are still not very clear, the title holder is still not very clear, and the landholders are in a state of legal uncertainty. 11 December 2017 cabinet meeting जाऊन again there was a land revenue reforms आणि decide केलें की provision करपाचें regularize करपाक अलवारा land holders'ांक आणि against a fixed amount. So at least government कडेन मागता की आमचे 2000 तरी applications pending आसा for regularization. Class 2 government has fixed a rate of 5 rupees. But all these applications are pending either with the collector, under secretary or secretary revenue. Yes. Last 2-3 वर्सां जालीं हांव follow up करता. Yeah. Either for deed of succession Mention नाल्यार of- inventory proceedings. 2 मिनटां स्पीकर सर. Yes. कित्याक birth certificate मागता, death certificate मागता, but इतल्या वर्सां पयलीं Okay. आमच्या भागान registration जायना आशिल्लें. Speaker, So, sir, Ajipati. I assure the honorable member, we will look into it. श्री विरेश बोरकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn as among senior citizens, elderly individuals and children who don't know or are unable to use smartphones to make online or digital payments to avail Kadamba bus services on smart city routes. Since the services only accept digital payments like GPay or other online means and does not allow cash fare, these individuals are not allowed to board the bus, which are most of the time half empty and left waiting for long hours for alternative local buses, which causes sufficient distress and exclusion. The steps the department intend to take. Speaker, sir. श्रीको सिल्वा. Speaker, sir. Solution. Speaker, sir, मातशें elaborate 2 करता. दिसांनी सोल्युशन येतलें. ना Smart buses कितें न्ही. जाता तांकां सिल्वा. GPay जावं ऑनलायन पेमेंट करपाक मेळटा. Smart buses न्ही. स्मार्ट बसीस 2 दिसांनी सोल्युशन. सगळे रावचे पडटा मातसो सोल्युशन सिल्वा. 2 दिसां भितर. Speaker, sir, attention of the House has drawn in the minds of citizens of Goa who are beneficiaries of various welfare schemes for senior citizens, handicapped and women over the highly irregular and delayed payment of their monthly fund. Often even after getting a message on their phone that fund is released, result in unnecessary multiple trips to the bank and frustration, and makes it difficult to meet their daily expenses, including essential medicines. It is requested that payment need to be made every month on the fixed date so that such unnecessary mental agony be saved. Speaker, sir, जायते आमचे सिनियर सिटीजन और हँडिकॅपाक पयशे येता ते टायमार Yes, येयनाय. yes. तांकां मेसेज येता पयशे येयले म्हूण पूण बँकान गेले ते पयशे आसता. सो हांव मागता एक फिक्स डेट, Yes. एक डेट आसा फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, एक फिक्स डेट आसता पळय, त्या दिसा तांगे ते पयशे पावपाक Mention कर. हे पयशे आहा ते स्पीकर सर सिल्वा, ते बस फकत बसून घ्या. स्ट्रक्चरल बेनिफिशियरी बसून घ्या. मेडिसिना यूज करताय. सो तांकां ते टायमार मेळपा जाय. स्पीकर सर, DSS स्किमीचे पयशे ते जाणट्यांक आसतले, विडोज आसतले किंवा डिजेबल्सां आसतले, कांयच पेंडींग ना.
फेब्रुवारीच्या अप टू फेब्रुवारी क्लियर जाल्ले आसात आनी ऑलवेज केन्नाय डिले जालो जर जाय जाल्यार 1 म्हयन्यान किंवा 1.5 म्हयन्यान अशेंच डिले जाले जाल्यार पण एज ऑफ टुडे दर इज नो पेंडन्सी ऑफ अ सिंगल मंथ वी विल ट्राय एंड सी दैट फिक्स को ऐसा पयशे घालता गेले. Yes. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the 67 commercial units in Agonda that have been sealed following the High Court order. As a result, several Goans whose family income depends entirely on this commercial unit are now facing issues. As a representative of every Goinkar, I urge the House to consider and what steps can be taken to safeguard the livelihoods of our brothers who totally depend on this livelihood. Speaker, sir, जे जर काणकोण मतदारसंघ आशिल्ले आगोंदा हे पार्ट थोडे जाण म्हाकाय आगोंदा पडटा इन केपें आनी स्पीकर सर मातशें आयक उलोवपा दी आनी ओनर्स एंड मेजर ऑफ द लेबरर्स वर्कर्स जे आहाय ते आमगेले जे आतां वेटर जावं आनी कोण आहाय बारां जावं शेकां जावं हे आमगे केपें मतदारसंघ आहाय. स्पीकर सर हांव इतलें मागतां स्पिकरांनी इशू म्हज्या मुखार हाडला आमी हेजेर सोल्युशन जाता तितकें बेगीन करता कारण स्पीकर दीस इज द सीजन हो जाण आलो तांकां भायर गायले इंटरव्यून एप्लिकेशन्स घालपाक लायन आमी जाता तो सपोर्ट करता. प्लीज थँक्यू. श्री युरिया लेमो. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the initiatives by the Department of Women and Child Development running 2 Sakhi One Center stops, Sakhi shelter homes in South and North District to provide immediate relief counseling and all support for women affected by violence from 2019 to 2024. They were run by bringing on board Women NGO. Both these have almost become inactive due to lack of dedicated staff. The shelter home is not operational. Both North and South centers are managed by one official sitting at Apnagar. Shelter and immediate support to women affected by violence is a crying need. Speaker, sir, the aftermath of the Nirbhaya case resulted in the mandatory setting up of these one-stop centers in every district of the country. In Goa too, we got these centers, but unfortunately they are not functional due to lack of support and human resource. Speaker, sir, yeah, OSCs play a vital role because they can provide several kinds of assistance needed in the case of spousal violence, women facing physical, emotional, psychological and economic abuse. Medico-legal cases can be complicated to handle, which is why having a resourceful team of people to assist with these processes is needed. Speaker, sir, crime against women are increasing every passing day. There is no stop to it. Hence, the government needs to start activating these centers. So, yes, centers if you can give an assurance, because it was run by an NGO, now it is not running. You have to look into it because of the crimes. Position that I will immediately call for a review meeting. I'll call you also. I think today or tomorrow we'll call and we'll take a review and see what needs to be done and we'll take action. Vijay satisfied? Speaker, sir, attention of the House is drawn in the minds to the anxiety in the minds of general public with regards to refusal of attestation of documents at collectorates in South Goa, in Goa, in the state of Goa. Speaker, sir, अशे थोडे सर्वसामान्य लोक आहा, बहुजन समाज, गरीब लोक, जे फॉर एग्जाम्पल born in South Goa but living in North Goa. आता एक तुझे एडिशनल कलेक्टर नॉर्थान, एडिशनल कलेक्टर 2 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 16 सप्टेंबर 2024 एक ऑर्डर काढली की अशे जे कोण आहात आणि दोन्ही कडेन वचप म्हणून. आता नॉर्मल एटेस्टेशन तूं म्हणटलो नोटरी कडेन वचपाचें, पयशेकार आहा तो नोटरी कडेन वता, गरीब मनीस जो आहा तो कलेक्टरेटान वचून करून घेता. आता ताजे ते दीस इज रिक्वायर्ड फॉर मॅरेज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार कार्ड सगळें. अशें जंय आसा थंय तो म्हणटा कितें नॉर्थ गोवाय वचा, सावथ गोवाय वचा. म्हणजे हे सरकार तुमच्या दारीनी, तुमी लोकांक गोंयकारांक सरकाराच्या दारीन धांवडायता, हांगा वचा थंय वचा म्हणून. सो हांव म्हजो डिमांड असो आहा की बिफोर 16 सप्टेंबर जो सिस्टम आसलो तो रिवर्ट करतलो. Speaker, sir. Yes. Appropriate direction will be issued to both the district collectors to attest the documents irrespective of the district jurisdiction. Thank you. Shri Kedar Naik. Sir, attention is drawn to the House regards the people of Saligaon constituency as the water pumps of the major pumping station of Saligaon constituency are not maintained and monitored properly.
There are two major pumping stations in Saligaon constituency that are PDA and Verem, from where the water is further pumped, supplied to SUMS, OHR and GLRs by pumping. PDA station has 3 pumps, out of which only 1 is operational and the other 2 are not working condition. Whereas Verem station has 2 pumps and currently only 1 is in operational position, and again the other one is not working. The electromechanical section under subsection 4 of work division 17 is inefficient and does not maintain the pumps properly. The department takes months together to repair the pump, giving different excuses. Currently, we are depending on only 1 pump on each station. By any chance, if the pump fails, people of my constituency will face restricted water supply in the peak of the summer season. I request Honorable Chief Minister is also PWD Minister to take strict action against the PWD department engineers and staff who neglect their duties and ask them for clarification. Yes. Honorable Speakers are noted. Thank you. Attention of the House is drawn as regards the fishermen from Shapara and surrounding villages that for the past so many years dredging of the Shapara river has not taken place. Therefore, fishermen face problems while going for fishing with their boats as water level has decreased at the mouth of the sea. The steps government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. Sir, आमची 2 बोटे मोडल्यात. कितली वर्सां आता 3 वर्सां आमी we are saying please the dredging has to be done immediately and before the rains. Yes. Shri Praveen Shetty. Speaker sir, हांव पळयता पर्सनली. Because attention of the House is drawn as regards the people that Police Department does not implement Section 126, take cognizance to handle the minor cases along with the other cases. People files complaint before the Police Department. Police Department has a power under Section 126 of BNS, which deals with committing depredation, means disturbance of peace and tranquility, and there is punishment to anyone who commits depredation. Under this section includes punishment like imprisonment, fines, etc. The authority has power to demand with the individual the showcase for potential breaches of peace and disturbance, emphasizing the need for bond or without surety for keeping peace. However, Police Department, after registration of the cases under the said section, transfer the same to the Office of Deputy Collector for initiating necessary action. In this case, Deputy Collector and Magistrate is already piled up with the different cases like Munkarial, tenancy, revenue-related matters, including land survey, disaster management, law and order, etc. And there is additional cases from Police Department, increases the burden on the Deputy Collector and thereby complaint in the cases suffer drastically to get the justice in time. It is therefore suggested that government should look into the matter seriously and sort out the cases of public at local or taluka wise properly as per the power rest with the Police Department to speed up the cases in public interest. Yes. Speaker sir, हांव DGP हांव व्हेरीफाय करता आनी कितें जाता चेक करपाक लागला. श्री गणेश गांवकर. लक्षवेधी सूचना हांव सभागृहा मुखार दवरूंक सोदतां. आमच्या कुणे शिगांव पंचायतीक धारवाड तालुक्याक रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी मॅजिक हॉस्पिटल गांवांत 2019 स्टार्ट केल्लें बांदपाक आनी तें आजून पर्यंत कंप्लीट जावना. लोक सदांच विचारीत आसता की हें हॉस्पिटल केन्ना कंप्लीट जातलें. म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की हें हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचें आनी त्या खातीर प्रयत्न जावचे आनी खंयच्याय परिस्थितीक हें हॉस्पिटल जाता जाल्यार तें ह्या 2025 कंप्लीट जावचें अशी विनंती आसा. स्पीकर सर, GSIDC त्यांची RMD बांधता ती RMD इतली मोठी बांधल्या त्यांनी प्लॅनिंग खूप दिलं ती PHC कशी दिसता आता.
आनी म्हणटा जाता आमी जुलय म्हयन्या सुद्दां ताजें इनॉग्रेशन करता हेल्थ डिपार्टमेंटा बरोबर ताका कॉर्डिनेट करून जेणी जुलयान ती RMD इनॉग्रेट करून. श्री उल्हास स्टेकर. Attention of the House is drawn. I would like to bring to the notice of the government that there are no speed breakers and signboards along the service road at various underpasses of the western bypass at Naveli Salsed. Speaker sir, हालींच मडगांव टू बेले नावेली जो वेस्टर्न बायपास हालींच आमच्या मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेशन केला. हो आमच्या नावेली गांवांसून पास जाता आनी थंय 2 अंडरपास, एक सिकेटी नावेली रोड आनी एक कोडले तळावली रोड. ह्या दोन्ही सर्वीस रोडाचेर स्पीड ब्रेकर ना, सायनबोर्ड ना, ह्या खातीर खुबशे एक्सिडेंट जावपाक लागले. हालींच आमचो एक मांडप गांवचो एक भुरगो थंय एक्सिडेंट जावन सपले कडेन आसा आनी थंयच्या पंचायतीन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटरां बी केल्या, पूण जो प्रोसेस आहा तो तांकां नोटिफिकेशन येवपा जाय आनी कितें जावपा जाय हो प्रोसेस जाता म्हणटा आनी खूब एक्सिडेंट जातले. आनी हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन ते सगळे प्रोसेस बेगीन जावन फुडल्या 4-5 दिसां भितर हे स्पीड ब्रेकर आनी सायनबोर्ड जावचे म्हणून. स्पीकर सर, त्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडल्या तेजे जाता तितके बेगीन हांव एक्शन घेवपाक जाय आमच्या PWD आनी ट्रॅफिक डिपार्टमेंट. श्रीजीत अरविंदकर. Speaker sir, the attention of the House is drawn on urgent need for supply of sufficient medicines at each and every sub-health care center in Mandre constituency. Lack of medicines affect timely medical intervention, emergency care, and most of senior citizens have to suffer. The immediate step government intends to take in this regard. Speaker sir, Keri, Paliyegaon पयस पडटा, सब सेंटर्स आहा थंय आनी थंय वखदां नासतात. केन्ना केन्ना मांद्र्यान नासता तेन्ना तुवें ट्रॅव्हल करता. सो इतली रिक्वेस्ट आहा की वखदां नॉर्मल म्हणजे डायबिटीज प्रेशराची वखदां ही थंयसर श्री राजेश फळदेसाय. Speaker sir, attention of the House. ऑनरेबल आमदार आमचे जितान ऑलरेडी म्हाका भितर सांगलेले ताका ह्या असेंब्ली जावपाचे पयलीं 5 पयलीं रिव्यू मिटींग डायरेक्टराक आपयला तेजें कितें कितें तें सेंटराचें कितें आहा आनी म्हाका दिसना शॉर्टेज आहा, पूण कित्या खातीर शॉर्टेज आहा तें तुज्याच फुड्यान डिस्कस करून तें रिजॉल्व करता. आयजूच करून उडयलें. Speaker sir, attention of the House drawn to the plight of people of Kumarjwa constituency, especially the passenger travelling by Konkan Railway. The passenger issue of the limited number of train stopping at Karmali station. No, तोच आहे माझा मेन इशू आहे. काल जालें. The Konkan Railway line connect to most of the state, including Maharashtra and Karnataka, catering to a vast number of passengers. However, the current situation at Karmali station is causing great hardship to the traveler. Presently, very few trains stop at Karmali station, resulting in the significant inconvenience to passenger. Moreover, the number of passengers increasing day by day, exhibiting the problem. This situation not only affect the daily commute of local but also hamper the overall development of the region. In light of this, government should interaction and direct the Konkan Railway authorities to have a additional railway stop for all trains operating on the route of Karmali station. Step government intend to take in these regards. Special Dr. Speaker sir. रेल्वेज कितले इम्पॉर्टंट आनी तो मागता आनी एडिशनल स्टॉप्स आसचे म्हूण कोंकण रेल्वेचे, बिकॉज इट इज व्हेरी मच नेसेसरी. म्हणून कालूय हिंगा इतली चर्चा जाल्ली की स्टेशन आनी आसचे, क्रॉसींग आनी आसचे, कित्याक पॅसेंजर कन्विनियन्स इज ऑफ प्रायम इम्पॉर्टंट. ताका लागून तो टायम कट डावन करपाक आनी ट्रेन हाडपाक हांव डेफिनेटली कोंकण रेल्वे तेंचे कडेन उलयतां आनी आय विल रायट टू देम युअर रिक्वेस्ट की हें करपाचें म्हणून. आमच्या हातीन ना, बट आय विल रिक्वेस्ट कोंकण रेल्वे. कालूय विशय आयिल्लो तो ऑपोजीट आयिल्लो, पूण I will write to them. We can only write to them because it is something what was decided in 1998. पूण हे स्टॉप करपाक आमी आतां सांगपाक शकता. Speaker sir, 1 minute. Speaker sir, हांव एकूच मिनट उलयतां, म्हाका 1 मिनट चान्स दी. गॅस हे ते गिरावट मेन्शन जाल्लें.
Attention of the House is drawn to the Chhatrapati Shivaji Maharaj Maidan in Bicholim, a prominent venue for local sports, cultural event and public gathering, is in a highly dilapidated and neglected state. The ground lacks basic infrastructure such as proper playing surface, drainage, boundary fencing and seating arrangement. Despite repeated requests, no substantial renovation or maintenance work has been undertaken for years, last 3 years at least. The poor condition of the Maidan is discouraging youth from participating in sport. The government is requested to inform this House of the step taken or proposed to immediately restore and upgrade the playground to serve the need of the people of Bicholi. Yes. Anthony wants. Yes, I noted. Speaker, sir, attention of the House in the drawn as regards the people of Kottali constituency because the wholesale liquor shops are kept open beyond the closing time limit. This has been created a lot of fight, brawls and even stabbing. There is a strong demand by the resident of Kottali constituency to close the shop within the time permit to them. Speaker, sir, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायती जी शॉप्सां आसा जे आमचे होलसेल आसा थंयसर लास्ट टायम आमचो एक पंचायत देखून मारलो ही बियॉन्ड टायम लिमीट ही चालू स्पीकर सर आनी एक्सायज इन्स्पेक्टर दोगांयकूय सांगता टायम लिमिटाच्या उपरांत होलसेल जी आहा पळय ती चालू दवरपाक दिना, बंद करता. सर आमकां हें जाय तेजेर डिस्प्ले करपाक जाय पळय टायम कितलो देखून ताचो टायम आसा तो डिस्प्ले व्हडलो बोर्ड बी मारपाक जाय तो. चॅक करता होलसेलाचो टायमींग आमचो फक्त 10 पर्यंत असो दिसता म्हाका. येस. होलसेलाचो टायमींग 10 पर्यंत आसा. होलसेल ना होलसेल कमी आहे. चॅक करता सांगता डिस्प्ले करूंक लायता. होलसेल 9 आसतलो. श्री संकल्प वामनकर. Speaker, sir, non-clearance of legacy waste dump at Hillland Sedan in Murmagua. Speaker, sir, म्हाका दिसता हो प्रश्न हांवें कमीचदा 0 आवर्साक 3दा मेन्शन केला, कॉलिंग एटेन्शन हाडले, क्वेश्चन आवराक घातले, डिमांडान उलयलो. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर स्वता आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलो, तेणें इन्स्पेक्शन केलें, बट तरी पासून तो लिगसी वेस्ट आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणें तो अजून पर्यंत थंयसरलो काडलेलो ना. लास्ट टायम आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे 21 तारखेक इनॉग्रेशनाक लागून येयलो ब्रिजाचेर, तेन्ना स्वता सीएमान विचारले वो अजून कित्याक काडूं ना काय म्हणून. आनी अजून पर्यंत आसा कॉन्ट्रॅक्टराचेर ही एक्शन जावंक जाय आनी अजून पर्यंत म्हाका एश्युरन्स दिलेले. सर हांव स्वता कॉन्ट्रॅक्टराक हांव एका सांगता आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एका वचून चॅक करपाक लायता आनी काडूंक लायता, पण परत मात आनी घालूं नाका. म्युन्सिपालिटीक तितकें सांग. थोडे कडेन कितें संवय जाल्ल्या आमी सगळें क्लीन करता आनी परत तुमी लिगसी डंप करीत आसता. न्हू सर, तो थंयसरूच आसा सर, 5 वर्सां जाली. तो पळयता कित्याक कितें जालां तो पळयता, कोण कॉन्ट्रॅक्टर तो पळोवन तें काडपाक लायता. ताका फक्त क्लीन करून दिवपाक दिव्या राणी. सर. डॉक्टर दिव्या राणी. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards to the members of the village panchayats of Sattari due to non-disbursement of grant and aid GI funds from financial year 2022 till date. This impact of these non-release of GI funds, the inordinate delay in releasing the GI funds has an adverse impact on all the 13 panchayats of Sattari, which are economically weak and totally dependent on GI funds to carry out essential developmental works. It's causing a delay in ongoing developmental works, but also leaves infrastructure incomplete and deprive the communities of essential services. It's jeopardizing the livelihoods of the locals as they are dependent on these projects, whether for employment, economic opportunities. It's depriving the village panchayats of the resources needed to undertake works to ensure basic services as are provided to the people to upgrade their infrastructure. बारीक कामां स्पीकर सर, बारीक गटरां आसूनी, कलवटां आसूनी, गणेश विसर्जन शेड आसूनी. येस. येस. आय एम अवेअर स्पीकर सर, ग्रांटीन एड फंड्स सारखे कमी आसा. मान्य मुख्यमंत्री आनी फायनान्स मिनिस्टर हे बजेटान जशें प्रोविजन जातलें तेन्ना सगळे पंचायती ग्रांटीन एडाचे फंड मेळटले. श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. Yes. Fear and anxiety in the minds of गोवन्स आमचे जेन्ना एक रोड आहा
पायपलायनीचे सेलावली पायपलायनीचे एक्सेस दिवपाक एक्सेस दिलो जायना तांकां डिगींग एक्सकवेशन करप पडटा आमगेल्या मानोरा एक गांव आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेन्ना एक हें दिलां रोड क्रॉसिंगाक PWDच्या सेलावली पायपलायनीचे क्रॉसिंग दिलां आनी हो व्हडलो प्रोजेक्ट हे व्हडल्या प्रोजेक्टाक एक्सेस दिला मेन रोडाचेर सारको मेन रोडाचेर जो रोड क्रॉसिंग जाता सेलावली पायपलायन रोड क्रॉसिंग जाता पडले जाल्यार थिंग प्रॉब्लेम जातालो एक्सेस दिला व्हडल्या प्रोजेक्टाक सेलावली पायपलायन केलोली स्पेसिफिकली आनी एक्वायर केलोली स्पेसिफिकली रोड एक्वायर केल्लो पायपलायन घालपाक आतां आमगे शेजारी आमदार आहाय ते म्हाका सुद्दां चड इंट्रस्टेड आहाय ह्या प्रोजेक्टान ना ताका परमिशन दिवपाक आनी कितें दिवपाक सो आयक रे मातशें राव रे तूं कित्याक तुजें नांव घेयलें ना तूं कित्याक जाणा सर राव रे सो हांव कितें म्हणटा वाय दॅट परमिशन इज बीन गिवन टू देम आनी दुसऱ्या दिला स्पीकर एक मिनिट अरे जाय कितें सांगता आमगे शेजारी आमदार म्हणटा ताका उठयता तो बेश्टो उठतलो स्पीकर CMाक मातशें राव म्हणून सांगता सायडीन कोण एक्सेस मागला ताका दिला ना प्रोजेक्टाक दिला कोण एक बिल्डरा व्हडलो प्रोजेक्टाक दिला हांव जाणा तो कोणाक जावं तो ताका दिला ताणें सायडी कोण आहाय तांकां घरान दिलो ना तो इश्यू इम्पॉर्टंट म्हणलो कितें त्याच लायनीचेर इन दॅट 100 मिटराकूच तांकां दिलो ना पूण हाका दिला So that is my issue. I want CM to look into the matter, give access for those fellows, and next time, especially in junctions, not to give access for this type of people, all the project Galpak, because it is at the crossroad, main road of Manara is crossing over. Okay. Speaker, sir. केस माझ्या समोर हाडून दी. Yes. Krishna Sagar. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards the steps government has taken to highlight the valor and sacrifices of our great Maratha kings, especially Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj in the school syllabus. Speaker sir, 2 मिनटां सांगता की हो एक सिरियस इशू आसा आनी जे आमच्या हिस्ट्री टॅक्सबुकान आतां आमचें हिस्ट्री टॅक्सबुक जे आमची भुरगीं वाचतात तातूंत इतले इम्बॅलन्स आसा म्हणजे ज्या लोकांनी आमचेर अत्याचार केलो तांचेर 20-20 पानां आसा आनी ज्या लोकांनी आमकां स्वराज्या खातीर झगडून फ्रिडम दिलें असल्या लोकांचेर 3 पानां म्हणजे हो इम्बॅलन्स कित्याक तो कांय कळना आमी भुरग्यां मुखार कितें एक प्रेजेंट करता तें म्हाका कळना म्हणजे हो म्हाका दिसता इम्बॅलन्स इमिडिएटली हें जावपा जाय कित्याक आज आमचे 3 पानां म्हणजे मराठांचेर पसून 3 पानां बरयली सपोज इतले आसा महाराणा प्रताप आसा इल्ल्याबाई होलकर आसा राणी लक्ष्मीबाई आसा कितलेशेच जाण आसा सो म्हाका दिसता सरकारान एक क्लियर मॅसेज हाजेर भुरग्यां भितर दिवपा जाय आनी एक बरें वातावरण ज्या लोकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायसीस केल्या ते येवपा जाय इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. स्पीकर सर 9th स्टँडर्डाचो हिस्ट्री नवीन बूक जो आहा पळय न्ही येता तो मुद्दामून म्हणजे 2 दिसां भितर पब्लिशूय जातलो आमदारान तो मुद्दामून हिस्ट्रीचो बूक येता तो 9th स्टँडर्डाचो वाचचो. Papers to be laid on the table. बरयला माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही पेपर आमी कित्याक बरयतले मग कागद हिस्टोरियनूच बरयला. स्पीकर सर I lay on the table the paper shown against my name in today's list of business. कृषी मंत्री श्री रवी नाईक. I lay on the table of the House that the papers listed against my name as per the today's order. लक्षवेधी सूचना श्री राजेश फैजा आणि श्री वीरेश बोरकर जॉईंट असले. Speaker sir, attention of the House in drawn as regards the people of Old Goa regarding illegal construction work and large-scale cutting of trees in buffer zone of UNESCO. Recognize World Heritage of Site of Old Goa to pave way for the project. Goa Tourism Department under Centers Pilgrim Regeneration Spiritual Augmentation Drive Prasad Scheme, the steps the government intend to take in this regards.
स्पीकर सर. सेम हांवें कॉलिंग अटेंशन घातलेलो हांव म्हाजो कॉलिंग अटेंशन रीड करता. Speaker, sir, fear and anxiety among Goans as the central government through its central scheme Prasad is constructing a mall at Old Goa in the close vicinity of the Basilica of Bom Jesus and other important UNESCO World Heritage sites. During the process of excavation of the area, many artifacts of historical importance were found, and the site, which is now disturbed due to excavation, has revealed that the area holds significantly important historical value, and that the government need to protect the site at all costs to preserve this historical importance of this area. Also allowing development within the UNESCO World Heritage site will lead to more such project coming up within the vicinity. Hence, the department need to order a stop order notice at the earliest step the government take in this regard. So, काल घातलो. मिनिस्टर रिप्लाय आफ्टर लंच ब्रेक बरें सभागृहाचें काम 2:30 स्थगित करता. रिप्लाय सर्क्युलेट केले ऑलरेडी. हांव रिप्लाय येस. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात.